राज्यांत ल्हान ल्हान कुडींनी मसाज पार्लर चलतात. दर्यादेग वाठारांत अंधाधुंदी चल्ल्या. हाचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकार फुडल्या अधिवेशनात कायद्यान दुरुस्ती हाडटले. मंत्री विश्वजीत राणेन म्हायती दिली. मसाज पार्लरां ही थारायिल्ल्या नेमा प्रमाण आसपाक जाय, तर प्रशिक्षीत लोकूच मसाज दिवपाक आसप बंधनकारक आसा, अशें विश्वजीत उलयलो. गोय हे देशांतले न्ही जाल्यार आंतरराष्ट्रीय पातळीवेले एक पर्यटन राज्य जावन आसा. मात सध्या गोंय गाजता ते बऱ्या पर्यटना परस वायट पर्यटना खातीर. मागीर तातूंत कसिनो, सोरो, ड्रग्स, शिंदळकी ह्यो सगळ्यो बाबी आयल्यो. तातूंतलीच एक बाब म्हळ्यार गोंयांत चलपी मसाज पार्लरां. गोंयच्या दर्यादेगांनी तर हे अशे पार्लरांचो धुमाळपूर चालूच आसा. मसाज पार्लरांच्या नांवान सर्रास शिंदळकी वेव्हार चलता. आतां हे मसाज पार्लरांचेर सरकार कडक पावलां उखलतले, अशें शिनाल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिले. फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात हे विशीं खंय सरकार कायद्यान दुरुस्ती हाडटा. पणजे मुख्य मार्केटांत वचपी चडशे सगळे रस्ते स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर बंद केल्ल्यान पणजे मार्केटांतल्या वेव्हाराचेर मोठो परिणाम जाला. पोरण्या मार्केटांतल्या 101 दुकानदारांचेर मूस मारपाची पाळी आयल्या. धंदो उणो जाल्ल्यान हांगासरल्या कांय धंदेकारांचेर मानसीक परिणाम जाला. गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना एका दुकानदारान ह्या सगळ्या परिस्थितीक नियोजनाच्या अभावाक दोश दिला. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून दुकानदारांचेर हावळ आयला. स्मार्ट सिटीक लागून पणजेचे सगळेच रस्ते खणून दवरल्यात. पणजे मार्केटा कडेन वचपी रस्ते खणून दवरिल्ल्यान पणजे मार्केटांतल्या बाजारकारांचेर मूस मारपाची पाळी आयल्या. रस्ते खणून दवरिल्ल्यान पणजे मार्केटांत गिरायक येवपाचें कमी जाल्या म्हूण दुकानदारांनी नाराजी उक्तायला. सुमार 101 दुकानदारांचेर आर्थीक संकट आयला, अशें दुकानदारांचें म्हणणें. मायनिंगेक लागून अस्तित्व संकश्टांत आयिल्ल्या मुळगांवच्या सैमीक तळ्याची गोंय प्रदूषण मंडळा वरवीं पळोवणी केली. ह्या तळ्यांतल्या उदकाचे नमुने तपासणे खातीर घेतल्यात. मंगळारा केल्ले पळोवणे वेळार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आनी मुळगांवच्या वेगवेगळ्या ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. फाटल्या फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 25 तारखेक जाल्ले पंचायतीच्या ग्रामसभेंत मुळगांवच्या ह्या सैमीक तळ्याचो विशय चर्चेंत आयिल्लो. ह्या तळ्यान मायनी वयलो गाळ साचून तळें संकश्टांत आयला, असो हुस्को तळाव्या लोकांनी उक्तायिल्लो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक घेवन तळ्याची पळोवणी करची अशी मागणी केल्ली. मंगळारा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केल्ले पळोवणे वेळार मंडळाचे ज्युनियर इंजिनियर, सहाय्यक तशेंच पंचायत मंडळ, कोमुनदाद, शेतकरी आनी हेर ग्रामसंस्थांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. आगरवाडा शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या मानशेंक खावटे पडिल्ल्यान मानशेची दारां व्हांवून गेल्यात. तशेंच खारें उदक मिठाच्या आगरांनी शेतांत घुसला. हो प्रश्न थळाव्या पंचायतीन बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. गोंय हे फकत देशांतलेच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावेले एक नामनेचे पर्यटन थळ. मात ही पळयात अशा गोंयच्या राज्य म्युझियमाची कशी अवतिकाय जाल्या. पणजे आदिल शाह पॅलेसीन तात्पुरते सुवातेंत फकत 4 दालनांत हे म्युझियम सद्याक आसा. 7 वर्सां फाटीं पाट्यावेली गोंय सरकाराची म्युझियम इमारत मोडली. 2019 वर्सा सावन म्युझियम पणजे आदिल शाह पॅलेसांत मांडला. मात थंय आमचें दायज उसमट्टा. पलाशेंत 14तले फकत 4 दालनाचीच हे म्युझियम मांडला. हेर गिरेस्त दायजाच्यो वस्तू स्टोरुमांत पडल्यात. पलाशेंतल्या पुराय 12 दालनांचो खंय जिर्णोद्धार करून म्युझियमा खातीर वापर करतले. ते भायर पोरने गोंयांत 10,000 चौखण मेत्र जमीन खास फकत नवी म्युझियम बिल्डींग बांदपा खातीर घेवपाचे आसात. ते खातीरचो DPR जाला आनी रोखडेच टेंडर काडटले म्हूण वस्तू संग्रहालय खात्याचे संचालक वासू उसपकर हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले.
वातावरणात जाल्ल्या बदलाक लागून हंगामी पिकावळीचेर परिणाम जाला. दुसरे वटेन जनावरां झाडांची मोडतोड करतात. तशेंच धुक्याक लागून काजू आनी आंब्याच्या झाडांचो मोहर गळा. कमी पीक पळोवन शेतकाऱ्यांनी हुस्को उक्तायला. केन्ना पावस, केन्ना धुके आनी केन्ना कडक वत हाचो नेम ना. वातावरणात हालीं खूपच बदल जाला. मार्च सुरू जालो तरी सकाळी धुके अणभवता. ह्या धुक्याक लागून काजू आनी आंब्याच्या पिकाचेर परिणाम जाला. काजूच्या आनी आंब्याच्या झाडाक लायिल्लो मोहर धुक्याक लागून गळून पडला. ह्याच भंयान पीक कमी मेळपाच्या हुस्क्यान शेतकारांच्या कपलाक आटयो पडल्यात. दुसरे वटेन जनावरां लेगीत हंगामी पिकावळीच्या झाडांची नाशाडी करतात. हांचो फटको शेतकाऱ्यांक बसता. कांय शेतकार हंगामी पिकावळीचेर अवलंबून आसतात. झाडाक पीक येवपाच्या वेळार जनावरां झाडांची मोडतोड करून पीक नश्ट करतात. आंब्याच्या मोग्यां खातीर आतां एक खूश खबर. निकतोच आंब्याचो हंगाम सुरू जाला. बाजारांत आंबे विकपाक येवपाक लागला. मानकुराद, हापूस आनी लालबाग अशे वेगवेगळ्या प्रकारचे आंबे बाजारांत दिश्टी पडटात. मानकुराद सध्या 3.5 ते 4 हजार रुपया डझन आसा. जाल्यार हापूस पणजे मार्केटांत 400 रुपया किलो अशा दरान विकतात. आतांच हंगाम सुरू जाल्ल्यान आंब्याचे दर सर्वसामान्यांक परवडपा सारके ना. पूण म्हयन्या भितर दर देंवपाची शक्यताय विक्रेत्यांनी उक्तायला. केंद्र सरकारान नागरिकत्व सुदारणा विधेयक म्हणल्यारूच CAA अधिसुचोवणी जारी केल्या. ह्या कायद्या वरवीं पाकिस्तान, बांगलादेश आनी अफगाणिस्तान ह्या 3 देशांतल्या अल्पसंख्यांक व्यक्तींक भारतीय नागरिकत्व दिवपाची तजवीज आसा. हिंदू, बौद्ध, जैन, सीख, पारशी आनी ख्रिश्चन ह्या धर्माच्या नागरिकांक भारतीय नागरिकत्व मेळूं येता. महाशिवरात्री दिसा हरवळी रुद्रेश्वराच्या देवळान मानपानाच्या विशयावेल्यान देवळाची समिती आनी गांवकारां मदीं वाद जालो. उपरांत कळसोत्सव आनी रथ उत्सव जावंक ना. सजयलो रथ पुलिसांनी आशिल्ल्या जाग्यार व्हरून परतो दवरलो आनी देवळाचो ताबो प्रशासनान घेतलो. आतां भक्तां खातीर देवूळ उक्तें आसा अशी माहिती दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी रमेश गांवकार हांणी दिल्या. महाशिवरात्री दिसा हरवळी रुद्रेश्वराच्या देवळान मानपानाच्या विशयावेल्यान देवळाची समिती आनी गांवकारां मदीं वाद जाल्लो. उपरांत पुलिसांक आपोवन कडक बंदोबस्त केल्लो. ह्या वादा उपरांत देवळाचे मुख्य दार बंद आशिल्ले. भक्तांकूय देवळांत प्रवेश नाशिल्लो. देवळांत जावपी कळसोत्सव आनी रथोत्सव जावंक पावलो ना. ह्याच बोवाळा मदीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो एक व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर हो व्हायरल जाला. ताचेर गांवकारांनी स्पश्टीकरण दिलां. रायबंदर ते दिवजा सलकर मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर बंद केला. 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या काळांत हो रस्तो बंद उरतलो. हो रस्तो बंद आशिल्ल्यान ह्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करपी मनशांनी कदंबा बायपासावेल्यान वयचे अशें कळीत केलां. स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आशिल्ल्यान हो रस्तो बंद केला.
एका फाटोफाट एक विमान कंपनी आपले ऑपरेशन दाबोळे विमानतळावेल्यान मोपा विमानतळार शिफ्ट करीत आसात। मंगळारा स्पाइसजेट विमान कंपनीन दाबोळे विमानतळावेले ऑपरेशन बंद करून मोपा विमानतळार शिफ्ट केले। एके वटेन मुख्यमंत्री आनी येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना म्हूण आश्वासनां दितात, पूण अशे तरेन विमान कंपन्यांनी आपले दाबोळे विमानतळावेले ऑपरेशन बंद केले जाल्यार हाचो परिणाम दक्षिण गोंयच्या पर्यटनाचेर जातलोच। पोर्तुगेज पासपोर्टाचो विशय बेगीन सुटावो करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिले। हे विशीं परराष्ट्र सचिव आनी गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन उलोवप जाल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। कर्करोगाच्या तपासणे खातीर गोंयांतल्या लोकांक आतां भायल्या राज्यांत वचचें पडचें ना। फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर जीएमसीन पेट स्कॅन ही सुविधा उपलब्ध करून दितले आनी हे खातीर सुवात लेगीत निश्चित केल्या। भायल्या राज्यांनी पेट स्कॅन करपाक पयशे घेताले, गोंयांत ही सुविधा फुकट आसतली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। साकोड्डेच्या रगाडा न्हंयतल्या उदका प्रदुशणाच्या सुमार 1 म्हयन्या उपरांत उदका स्त्रोत भलायकी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तशेंच उपजिल्लोधिकाऱ्यान उदकाचे नमुने एकठांय केले, पूण थळावे लोक प्रशासनाच्या वेळ मारून व्हरपाच्या धोरणाचेर मात्तूय खोशी नात। साकोड्डेच्या रगाडा न्हंयतलें उदक प्रदूशीत जाले उपरांत लोकांनी पिवपा खातीर पर्यायी उदकाची मागणी केल्ली, पूण लोकांचे हे मागणे कडेन पंचायत तशेंच प्रशासनानूय पुराय दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। लोकांनी स्पॉट इन्स्पेक्शनाची मागणी केल्ली खरी, पूण तशें कांयच जावंक नाशिल्ल्याचें विपीन नाईक सांगता। उपजिल्लोधिकारी अक्षय पटेकाराच्या फुडारपणा खाला उदका स्त्रोत भलायकी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी 4 सुवातांचेर वचून उदकाचे नमुने एकठांय केले। मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी आरजीपीच्या फुडाऱ्यां मदीं पंचायत चलो अभियाना वेळार जाल्लो वाद आतां राज्यपाला मेरेन पावला। मंगळारा राज्यपाल पी.आय. श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेवन बेतोडा पंचायत चलो अभियाना वेळार मंत्री आनी आरजीपीचो जाल्लो वाद राज्यपालाक सांगून ह्या विशयाची दखल घेवची तशेंच मंत्री ढवळीकर हांच्या आड गैरवागणुकी खातीर कारवाय करची अशी मागणी आरजीपीन केल्या।
स्वदेशी बनावटीचे तेजस विमान कोसळ्ळे. शक्तीयुद्ध अभ्यास सुरू असताना ही भिरांकूळ अपघात जालो. मंगळारा राजस्थानातल्या जैसलमेर शारांत हो अपघात जालो. राजस्थान जैसलमेर हांगसर भारताचो शक्तीयुद्ध अभ्यास सुरू आसा. जैसलमेर मुख्य शारापासून 2 किलोमीटराचेर आशिल्ल्या भील समाजाच्या हॉस्टेलाचेर हे फायटर विमान कोसळ्ळे. अपघाता वेळार हॉस्टेलांत कोणूच नाशिल्लो, ताका लागून मनीसहानी जावंक ना. पोखरणात सुरू आशिल्ल्या युद्ध अभ्यासाच्या थळापासून 100 किलोमीटराचेर हो अपघात जालो. दोनूय पायलटांनी सुरक्षीतपणान इजेक्ट करून आपलो जीव वाटयलो. ह्या अपघाताच्या चौकशे खातीर कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश दिल्यात. फाटल्या वर्सा सावन चर्चेंत आशिल्ल्या वाळपयच्या मुबारक अली खान हांच्या बेकायदेशीर घराचे निमणे मातये भरवण करपाक सुरवात केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कडक पुलीस बंदोबस्तांत ही कारवाय जाली. फाटल्या वर्सान 3 वेळा बेकायदेशीर बांदकाम पाडपाक पालिका गेल्ली, मात घराच्या दनयान न्यायालयांतल्यान स्टे मागिल्ल्यान हे प्रकरण तशेंच आशिल्ले. निमाणे उच्च न्यायालयानूच हे बेकायदेशीर बांदकाम मातये भरवण करपाचे आदेश जारी केले. 4 ते 5 दीस हे बेकायदेशीर बांदकाम पाडपाक लागपाची शक्यताय आसा. सरकार धर्मांनी भेदभाव करिना. गोंयच्या सगळ्या जनते खातीर सरकार बरे तरेन वावुरता. येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत दक्षिण गोंयांतल्यान भाजपूच जिखतलो असो विश्वास पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान उक्तायलो. मंगळारा मंत्र्यान मडगांव दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत लोकांची गाराणी आयकून घेतल्या उपरांत मंत्री उलयलो. म्हापशेचे पेडे जंक्शन सध्या अपघाताचो ब्लॅक स्पॉट जाला. दर दिसा ह्या जंक्शनाचेर अपघात जावन कितलेशेच लोकांनी जीव वगडायला, जाल्यार कांय जाण गंभीर जखमी जावन घरा बसल्यात. देखून ह्या जंक्शनाचेर जावपी अपघात उणे जावपा खातीर जंक्शनाचेर सिग्नल आनी उड्डाण पूल बांदचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दर्यावेळा वयल्या तात्पुरत्या शेकांक टीसीपी परवान्याची गरज ना हो मुख्यमंत्र्याचो निर्णय योग्यच आसतलो. मुख्यमंत्र्यान विचार करूनच हो निर्णय घेतला आसतलो. देखून आपली कसलीच हरकत नाशिल्ल्याचे नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले.
फ्लाय 91 ही नवी एअरलाइन मोपावेल्यान सुरू जाता। केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हाणें व्हर्च्युअली हे एअरलायनीचे उक्तावण केले। फ्लाय 91 हे एअरलायनीची 6 विमानां गोंयाक 13 वेगवेगळ्या शारां वांगडा जोडटली। अपघातांत वा हेर कसल्याय दुयेंतींक वेळार उपचार मेळपा खातीर चडांत चड अँब्युलन्स दिवपाचो यत्न आसतलो। दर्यादेग वाठारांत बायक अँब्युलन्स परतून लॉन्च करतले आनी फुडल्या 4-5 म्हयन्यां भितर 50 बायक अँब्युलन्स दर्यादेग वाठारांत उपलब्ध करून दितले, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। बंगारा पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हाणें भलायकी खात्याक 8 अँब्युलन्स दिल्यो। ह्या अँब्युलन्सांचें उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलें। कारापुरा पंचायतीच्या पोरणे माती कडेन साचिल्लो कोयर निमाणे एकदाचो काडून वाठार नितळ केलो। देवचल तालुक्यांतल्या कारापूर गांवांत भर लोकवस्ती कडेन रस्त्या कुशीक पंचायतीन व्हडा प्रमाणात कोयर डंप केल्लो। ताका लागून गंभीर समस्या उप्राशिल्ली। गोमंतक टीव्हीन ही समस्या मांडिल्ली उपरांत पंचायतीन दखल घेवन थंयच्यान कोयर नितळ केलो। मालती राव हांच्या डिसऑर्डरली वुमन ह्या कादंबरीच्या कोंकणी अणकारा खातीर सुनेत्रा जोग हांकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला। अस्ताव्यस्त बायलो ह्या पुस्तका खातीर तांकां हो पुरस्कार मेळ्ळो। साहित्य अकादमीन अणकारा खातीर 2023 वर्साच्या पुरस्काराची घोशणा केली। रोख 50,000 रुपया आनी कांशाचें पदक अशें ह्या पुरस्काराचें स्वरूप आसा। खासा सुवाळ्यान पुरस्काराचें वांटप जातलें अशें साहित्य अकादमीन स्पश्ट केलां। अस्ताव्यस्त बायलो ही काणी 4 ब्राह्मण बायलांची आसा। वेंकुबाई, रुक्मिणी, कमला हांणी समाजाच्यो रूढी तोडपाचे यत्न केले, हाचेर आदारीत ही कादंबरी आसा। साहित्याच्या अणकार खातीर भाशेचें गिन्यान, मोग आनी समर्पीत जावपाची तांक आसची पडटा, अशें मत सुनेत्रा जोग हाणें उक्तायलें। 2012 सावन सुनेत्रा जोग ह्या अणकाराच्यो क्षेत्रांत आसात। सुधा मुर्ती हांच्या पुस्तकाच्या अणकाराक लागून त्यो उजवाडांत आयल्यो। कोंकण रेल्वे पुलीस कॉन्स्टेबल चंदन ठाकूर, लेफा कारवालो हांचे सयत नितळसाण कामगारांनी रशियन पर्यटक आर्टेम लेक्सानियाची शेणिल्ली बॅग सोदून परत केली। तिचे बॅगेंत 28,000 रुपया आशिल्ले।